पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी ऑब्वियसली आयचो जो विशय आसा तो लॉ एंड ऑर्डरीचो. आमी खूब फावटी सहजपणान कायदो आनी सुवेवस्था हे शब्द वापरतात. म्हाका दिसता पयली फावट गोंयकारांक ह्या विशयांचो अर्थ समजुपाक लागला. शब्द वापरप सोंपें, पण सद्याक गोंया भितर जी परिस्थिती आसा आनी जे म्हाका दिसता एक इंडिविज्युअल गोंयकार आज सेफ्टी आनी सेक्युरिटीच्या बाबतींत फील करता. आमकां कायदो आनी सुवेवस्था म्हळ्यार कितें हाजो दिसता म्हाका प्रत्यक्ष अनुभव येवपाक लागला. ही परिस्थिती कित्याक निर्माण जाली, हाका जबाबदार कोण आनी कितें करपाची गरज आसा, ह्या विशयांचे आज आमी उलयतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद, राजकीय विश्लेशक एडवोकेट सिद्धार्थ बाब सामंत. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले एक सिनियर पुलीस अधिकारी DYSP म्हणून जे निवृत्त जाल्यात ते संदेश बाब चोडणकर. आणि तिसरे आसात म्हणजे गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार आनी जाणें सगळे तरेचे गोंय पळयलो हांव म्हणपाक शकता ते वामन बाब प्रभू. हांव वामन बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. हें स्थित्यंतर कित्याक घडलां आनी आज जी गोंया भितर परिस्थिती आसा ती हाजे पयलीं तुमी केन्ना पळयिल्ली काय कितें? सांगपाचें म्हळ्यार आज जें घडलां ताका अर्थातच कारणां जें आसा ताका आमी मूळ म्हणजे आमीच जावन आसत. हांव आतां गेली 50, 60, 55 वर्सां पत्रकारितेंत आसा, पळयत आसा कितें चलता तें. पण जी कांय कारणां आतां चलत आयल्यांत तातूंत बदल तर खूब जायत चल्ला. सांगपाचें कारण म्हळ्यार खूब आसात. लॉ आनी ऑर्डर परिस्थिती आज इतली आतांभर जी वतत आसा आनी गेल्या ती पळयल्यार म्हाका दिसता म्हणजे एक म्हण आसा की आज या घर तुम्हारा तसलें सद्या गोंयांत जालां. आनी हांव स्वताक म्हणजे केव्हा गोंय सुदैवी समजता की गोंयांत आज पर्यंत व्हडलीशी खंयचीच मेजर घटना जावं ना. ह्या खातीर गोंयकारांनी खरेंच लकी जावपाक, लकी नशिबान समजूं जाय. तुमी नशीब म्हणटात, हय, वेवस्थेचो कांय हात ना म्हणटात तुमी. हय, तुमी सगळे नशिबाचेर घालतात. म्हाका सिद्धार्थ बाब तुमकां जाणून घेवपाक, तुमी क्रिमिनलाक डिफेंडय केल्यात आनी क्रिमिनलाक जेलीकय घाल्यात. सद्याची परिस्थिती पळयतकीर तुमकांय मातशी भितरल्यान दिसपाक लागला हें कितें चल्लां काय म्हणून? प्रॉस्पेक्टीव लक्षात घेवया. नाव 2024चो डेटा आवट आसा. गव्हर्मेंट हॅज म्हणजे ऑफिशियल फिगर्स आर 96.67% डिटेक्शन रेट इन हिनियस क्रायम्स, 88% इन ओवरऑल and 64% rise in conviction rate. This is official data of the government wo public domain available asa, RTN सुद्धा तुमकां मेळटलो. Now having said that, there are major incidences which are happening which wants a serious introspection for the government also, for the authorities also, and a serious debate in a society. Now for एक 2-3-4 incidents घेता. एक म्हणटा ते सगळे कडेन बगलरी जे सगळे कडेन चलतात पळय, where the dacoits are ramming into your house, they are thrashing people, tying them up in one room and then decamping, and absolutely no any clue sort of some facilitators whether ते म्हणजे गोंयकार आसात का भायले आसात का आपल्या बेटेच आमी बांगलादेशाचे सगळे घालून ते बांगलादेशाक परत गेले म्हणून थंय सोंपोवपाचे ह्या इथपर्यंतचेर आमी आतां पावल्यात. प्लस आता एक ॲक्टिविस्ट आमच्या रामा बापाचं उदाहरण घे, काइंड ऑफ इम्प्युनिटी जे व्हिडिओ काढून पळय ताका रस्त्यार मारला. सो हे ज्यो इन्सिडन्सीस फुड्यान ज्यो येतात वीच शोज दॅट इनस्पायट ऑफ बीइंग गुड रेकॉर्ड, गुड स्टेप्स, व्हाय law and order is not up to the mark, or why incidents of this nature are sprouting up.
नाव दीस वॉन्ट्स अ व्हेरी सिरियस डिबेट अँड अ सायंटिफीक एनालिसीस. हेचें नक्की कारण कितें हाचेर म्हाका दिसता आज चर्चा जावपाक डेफिनेटली, आणि हाजेर आमी चर्चा करया बी. हांव इनिशियल रिमार्क्स घेता आनी देन वील गो डिपर इन टू ऑल दीज आस्पेक्ट. संदेश बाब, तुमी कशें पळयतात? कारण तुमी गोंयांतली मॅक्झिमम एरियाज हँडल केल्यात, तुमी सगळे तरेचे क्रिमिनल्स हाताळ्यात, तुमची डिटेक्शन रेटी तुमचो स्वताचो सुद्दां सारको पावरफूल आसा. आतां कितें जालां अकस्मात? नमस्कार. आतां कितें जालां अकस्मात म्हटल्यार जे जग आसा ते प्रत्येक क्षणाक बदलत आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्योच गोश्टी बदलत उरता. आतां आमी जर एकूच गोश्ट घेवन बसात, आतां मनशाचे कसो आसता स्वभाव की जे मिसींग आहा ताका दाखोवप, अनग्रेटफूल अशें म्हणटा पळय एक शब्द आसा. आतां तूं इमेजीन करूंक शकता की पुलीस जर नासले सोसायटीन जाल्यार कितें जातलें. बरोबर. पुलीस आसून आतां इतलो डिटेक्शन रेट म्हणून सांगलो किंवा कन्विक्शन रेट सांगलो, हें घडटा आसतना सगळ्यांक मेजर गोश्ट म्हटल्यार पुलिसाच्या प्रेझन्सा खातीर, अस्तित्वा खातीर कितलें प्रिवेंशन जालें. 3 जर रॉबरी जाल्यो, डेकॉयटी जाल्यो, वायट जाल्यो, जावंक जायनासल्यो, आनी इतलीं वर्सां डिपार्टमेंटान काम केल्या नंतर म्हाका खूब खात्री आहा की ह्यो सगळ्यो डिटेक्ट करतले गोवा पुलीस. केन्ना केन्ना इमिजिएटली जायना, कित्याक क्रिमिनलाचे एक प्रत्येक क्रायमाक एक बेजीक आसा, ताका म्हणटा DTPO, डेट टायम एंड प्लेस ऑफ ऑफेन्स. ही जेन्ना घटना घडटा, जो क्रिमिनल आसता ताका चॉयस आहा हो टायम सिलेक्ट करपाचो, केन्ना करप, कसो करप आनी खंय करप. वेरेज पुलीस म्हणटा ते 24/7 अलर्ट रावचें पडटा. आमकां डिफेंड करपाक आमकां खबर ना, पुलिसाक खबर ना केन्ना घटना घडटली, जाल्यार आमकां 24 तासान सतर्क रावचें पडटा. आनी तांकां जेन्ना चॉयस आसा, जाय तेन्ना येवन जाय तें करपाची, जाय त्या जाग्यांतल्यान येवपाची आनी हें करपाची, हेका लागून खंय ना खंय 100% प्रिवेंशन जावचें ना. आनी ह्या खातीर ज्यो गोश्टी प्रिवेंट जाल्या त्यो खंयच दिसना, ज्यो मिसींग आहा त्योच दिसता. बरोबर. म्हाका तुमी बरो मुद्दो रेज केला आनी वील गो इन टू डिपर आस्पेक्ट्स ऑफ दीट. म्हाका वामन बाब सांगा, तुमकां हो संदेश बाबाचो आर्ग्युमेंट पडटा की प्रिवेंशन केन्नाच लक्षांत येना, पण आज जेन्ना 3 अशी व्हडली रॉबरी जातात ताजेर अख्ख्या स्टेटीचें लक्ष केंद्रीत जाता. आनी द प्रॉब्लेम वीथ ऑल दीज 3 केसीस इज दॅट अजून मेरेन कोणाक अरेस्ट केल्लो ना. सो हाव आर यू लुकिंग एट इट? तुमकां दिसता की पुलिसे वेलो विश्वास जो आसा, कारण एक गजाल आसता की पुलिसाचेर विश्वास आसता आनी पुलिसाचो भंय आसता, ह्या दोनूय गजालींचेर खंय तरी तोडो गेलो असो दिसता तुमकां? संदेश बाब सांगतात की पोलिसांनी सदां अलर्ट आसूंक जाय, अलर्ट आसतात. आतां ज्यो घटना घडटात ते पळयतरेच पुलीस कितले अलर्ट आसतात हो हांव हाजेर स्वताकच म्हणजे स्वता समाधान करूंक शकना. कितले अलर्ट आसात. आतां संदेश बाबूच सांगूंक शकतले की बाबा गोंयांत पोलीस फोर्स कमी आसा, चड आसा, कितें आसा, कित्याक ना, हें सगळें तोच सांगूंक शकतलो. पूण जे पळय 3 घटना घडल्या ताजेर जर बारीकसाणेन पळयलें जायत तर म्हाका दिसता की जाय त्यो एक म्हणजे प्रिवेंटीव ज्यो कांय उपाय योजना करूं जाय आशिल्ल्यो, त्यो जाय आशिल्ल्यो, त्यो अली कडेन दिसनात. आनी ताका कारणां खूब आसात. पयलीं आमी गस्त म्हणजे पेट्रोलिंग करताले. पेट्रोलिंग आतां लोकांक त्रास जातालो कांय वेळार. पेट्रोलिंग म्हणजे इतली गरज आशिल्ली ती अली कडेन हांवें तरी ह्या 5-6 वर्सां पळयलीच ना. आतां तूं म्हापशेची घटना पळय, वास्कोची पळय, सांताक्रूजची पळय किंवा आनी खंयची घटना पळय, तुका सहज येतात 5-6 जाणांचो ग्रूप येता, सहज कोणाक कांय भियेना, आराम त्या ग्रूप वता, वयर वता, 5वे-6वे मजल्यार चडटा, भितर सरता. अरे म्हणजे हातूंत पोलीस अलर्ट उरलो खंय, आसा खंय, असो म्हजो प्रश्न आसा. आनी व्हेरी गुड. म्हाका सिद्धार्थ बाब एक गजाल सांगात, हो जो मुद्दो आहा तांचो, देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट इन दीस. वील गो इन टू द डिपर आस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीस केसीस. पयली गजाल म्हळ्यार ह्यो ज्यो 2 सुरवातीक आतां ह्या 3 सिटी भितर इन्सिडंट जाल्यात गोंयच्या. आय थिंक वाय देर इज अ वायड स्प्रेड पॅनीक इज ऑल्सो बिकॉज पणजी जालें, म्हापशा जालें, वास्को जालो. सो 3 वेगवेगळ्या सिटींनी जालो, सेम तरेन जालो. आनी जर इफ वी गो बाय द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द पुलीस जाल्यार हे खंयचे तरी स्टेटीचे भायल्यान आयले, क्रायम केलो, स्टेटीच्या भायर गेले. सो आर वी सेईंग टुडे की फाटल्या 6 म्हयन्या भितर ते 3दा स्टेटींतले भायर भितर आयले आनी आमकां डिटेक्ट करपूच शक्य जालें ना? दॅट सी पळय, इनफॅक्ट संदेश बापान जें सांगलें पळय, आय बिगेन वीथ गिवींग अ डेटा वीच इज सॉलीड इन फेवर ऑफ
police, 96% in serious matters, 88% in not so serious matters. As far as women, offenses against women, 35% drop. Drugs conviction rate has increased, confiscation rates have also increased. This suggests that prima facie on ground good work is done, no doubt about it. That's why I begin with it. But having said that, an incidence of this nature always raises a question mark. आता तुम्ही सुद्धा आता प्रश्न, आता we don't even know whether it's a same troops which is coming here, the same dacoits which have come here and gone, or it's a different this. We do not know whether they are from neighboring or some other country. Also we do not know. कित्याक बांगलादेशी आणि कितें घुसखोरांचे खुबशे हांगासर आता one thing is there, dacoity जर पयली पासून जर तुम्ही पयली न्ही गोंयांत जाल्यार गोंयकार dacoityन इन्वॉल्ड इज रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट थिंग. गोंयकार इन्वॉल्ड ना. फाटी सुद्धा जे कोण कोण धरल्यात पळय आंध्राचे आसात, थोडे सावथाचे येतले आसात, इवन नॉर्थाचे सुद्धा लोक आसात. सो दीज आर म्हणजे वन कॅन मेक अ वायल्ड गेस. ऑफकोर्स ट्रूथ वील बी वेन दे वील बी अरेस्टेड अँड पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन वॉट एवर विल. बट प्रायमा फसी मोस्ट लायकली दॅट दीज आर पीपल हू हॅव कम फ्रॉम आयदर नेबरिंग स्टेट्स ऑर समवेअर एल्स. सो बट तातूंत कितें तरी अजून लीड इन्व्हेस्टिगेशन कांयच दिसना. 6 महिने जायत आले आणि तिनाय हाचे कांयच दिसना. सो दीस सर्टनली इट कांट बी looked as something, good policing. I take his point completely that for every one dacoity, probably maybe 3, 4, 5, 10 dacoities have been stopped. Yeah. Which we do not know, but unfortunately it is how, that's how human beings are. 15 वर्सां जर तूं काम करशीत बरें, कोण तुका इतले म्हणजे एक दीस जर तुका ब्रायब घेताना धरलो जाल्यार तुजें नांव येतलें न्ही पेपराचेर, पुलिसाचेर क्वेश्चन मार्क येतले न्ही. सो सिमिलरली दॅट इज हाव यू डू गुड वर्क, पीपल डू एप्रिशिएट इट, बट सम एन इन्सिडन्स of this nature will always raise question marks on you, and you can't just brush apart saying that no, 20 years so many things have been done, good things have been done. That does not mean that these 3 people, all the alarm that has been raised in the society can be brushed away with. This needs to be discussed deliberately. त्याच मुद्द्याचे तुमची मरा येता. डोंट यू थिंक पहिली गजाल एज अ पुलीस ऑफिसर म्हाका मुद्दम तुमची एक्सपर्टिजान जाणून घेवपाक, डू यू फील that all these 3 robberies is a work of the same gang or different gangs or copycat gangs? आता मोडस ऑपरंडी पळयत जाल्यार ज्यो पयल्यो 2 जाल्यो, आता एक नागाळी हिलाचेर जाली आनी एक म्हापसा जाली, ती सिमिलर दिसता. आनी ही आता जी तिसरी जाली ती म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे ती डिफरंट दिसता. आनी प्रत्येक क्रायमाक एक मोटीव आसता. तर एक तो मोटीव हो दीस असं म्हाका दिसता, कित्याक हांवें कांय इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना, पण मोटीव जेन्ना कोण इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आहा जो कंप्लेनंटा कडेन उलयतलो, त्याक एक मोटीव आसता जेन्ना क्रायम घडटा तेन्ना फॉर गेन, लुटपाटाचो, आपल्याक इतलो फायदो जावपाचो. दुसरो असोय बी मोटीव आसूंक शकता की प्रिवियस एनिमिटी, कितें देणे कितें. खूब फाटी आमकां प्रॉब्लेम कसो जाता, कंप्लेनंट सत्य उलयना, घटना घडलेली आसता. हांव खंयचे एक इन्सिडंट सांगिना, घटना घडलेली आसता पण ही लिपोवन दवरता. हांव एक इन्सिडंट सांगता. म्हापसा एक शेटीचेर व्हडली, हांव म्हापसा आसतना व्हडली चोरी जाली. जाल्यार 2 दीस अटेम्प्ट चालू आसलो, हाय प्रोफायल तेंच्यांनी इक्विपमेंट बसयल्ले आसले. त्या गोल्ड स्मिथाक मोबायलाचेर अलर्ट येताले की तुजें शॉप फोडटा म्हणून. ताणें कांयच तेजेर लक्ष दिलें ना. शेवटी जेन्ना तिसरे दिसा सकाळीं दुकान उगडूंक गेलें तेन्ना कळ्ळें लाखांनी रुपयाचो माल चोरून व्हेलो म्हणून धरून. जाल्यार शेट मागीर लिपयता, सत्य कांय सांगिना. बरें, आमी आमच्या परीन लक्ष घालून इन्व्हेस्टिगेशन केलें. एक 2-3 दिसां भितर आमी तांकां राजस्थानच्यान धरून हाडले, एंटायर प्रॉपर्टी रिकवर केली. पण तरी आसतना शेटीचें दुखणें कितें ना, आपलें आनीक आसलेलें. तुजें आसलें जाल्यार पयले दिसा सांगपाक जाय आसलें न्हू. किंवा तुजें कितें आसा, कोण काय असो सडनली एक रेकी केल्या शिवाय सडनली रँडम येवन ऑफेन्स करप ही डिफिकल्ट गोश्ट आसता. खंयच्यान ना खंयच्यान तुजे कडेन आदी कोण काम करून गेल्लो किंवा तुज्या कोणाचें कितें जाता, ह्यो जो लीड आसता ती पुलिसांक जर मेळत जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट जाता. कित्याक आमकां जेन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन येता तो पर्यंत क्रायम घडोवन आरोपी आनी खंय तरी फुडें आसता आनी आमी फाटल्यान ताका फॉलो करता. ह्या गोश्टीक लागून खुबश्या गोश्टीन कंप्लेनंट जो पर्यंत सारकें सत्य उलोवन सगळें सांगिना तो पर्यंत आमकां मातशें डिफिकल्ट जाता एंगल घेवपाक, खंयच्या एंगलांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. तुम्ही एक गजाल जी इंटरेस्टिंग सांगली, आनी बिफोर आय गो टू वामन बाब, एक फरक आसा संदेश बाब,
की यू आर एब्सोल्युटली रायट की दोन ज्यो सुरवातीची जाल्यात रॉबरीज त्यो दोन्ही बंगल्या भितर जाल्यात आनी ही जी जाल्या दीस इज व्हेरी डेअरिंग ही एका रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्साक 6व्या मजल्याचेर वचून जाल्या हय सो हाव आर यू एनालायझिंग दीस एज अ पुलीस ऑफिसर हितून पळयशी जाल्यार हांव आनी कोण पुलीस ऑफिसरा कडेन उलयल्लो ह्या गोश्टी बद्दल जाल्यार ते लिफ्टान वयर गेले आनी एंड पयले दोन रॉबरी आसा पळय तितून दरवाजो फोडून तोडून भितर सरले फोर्स यूज करून हितून ते वरांडा सायडीच्यान ओपन स्पेस आसलो थंयच्यान भितर गेले ताका ग्रिल्स नासले आनी इतली तयारी म्हणजे तांकां खबर आसलेली आनी जेन्ना 6व्या किंवा 7व्या मजल्याचेर वचून एंट्री मारप आनी आख्खी बिल्डींग न्हिदोवन उरप गेल्या नंतर अशी घटना घडटा पुलीस म्हणटा ते कशें जशें पुलिसाचें फॉर्मेशन जालां आमचे पुलिसेचे तूं पळयशी जाल्यार जेन्ना पुस्तकान पुलिसाच्या कायद्यान CRPC एविडन्स सगळे कडेन पुलिसाचेर कायदो करतल्याचोच पयलीं पुलिसाचेर विश्वास ना तेणें म्हटलां कशें कायद्यान बरयल्ल्या पुलीस जर इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार ताका 2 पंच विटनेस जाय आनी ते जेन्ना कोर्टान येवन सांगले हय आमच्या प्रेझेन्सान पुलिसांनी हें केलां आनी ते क्रॉस एक्झामिनेशनांतल्यान भायर सरोन जेन्ना एविडन्स उरतले तेन्ना आमकां कन्विक्शन मेळटलें जर कायदो करतलो जर पुस्तकान बरयता ती पुलिसाचेर विश्वास ना एक स्टेटमेंट सुद्दां पुलिसांनी घेतलो तेजी सायन घेवप ना पुलिसे कडेन कन्फेशन इनवॅलीड आहा आमचे कडेन कोण दिता ते आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना जर कोणाचो सपोर्ट ना जाल्यार कांय जायना आतां हें सगळें आसल्या कारणान जेन्ना समाजाच्या लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळचो ना इन्व्हेस्टिगेशन पार्टाक तो पर्यंत ह्यो डिफिकल्ट जाता हें फुडलें प्रिवेंट करपाक आनीक मुद्द्याचेर तातूंत बरें मुद्दो काडलो हांव एक गजाल जी हाची भितर सगळे जाण उलयता ती रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सा भितर वचून चोरी करप आनीक 2 बाकीची बंगल्यावेली चोरी करप हो फरक पळयतकीर तुमकां कितें दिश्टी पडटा कारण संदेश बाबान एक बरो मुद्दो मांडलो की पयलीं 2 जी आसात ती आपल्याक क्लियरली दिसतात की एका गँगान केल्या तिसरी जी तुगेली आसा ती सर्टनली लुक्स लायक अ कॉपीकॅट गँग हो एक गजाल दुसरी गजाल आमचो ओवर डिपेंडन्स ऑन टॅक्नॉलॉजी आमची इन्व्हेस्टिगेशना भितर सद्याक पुलीस जावं सगळे जावं इवन जर्नलिस्ट जावं आमी ओवर डिपेंडन्स ऑन टॅक्नॉलॉजी जो जाला चोरांनी जर फाल्यां टॅक्नॉलॉजी वापरपाची बंद केली आमी सरळ काळखा शेणिल्ल्या भशेन जातात होय फॅक्टर तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता मामन बाब जे पळय क्रायम करपी आसा पळय ते म्हाका ते टॅक्नॉलॉजीच्या फुडें वचून काम करतात हें हांव आतां सांगूंक शकता आज गेटेड कॉम्प्लेक्स आसा गेटेड कॉम्प्लेक्साक आज बरे लोक व्हडले लोक सुद्दां गेटेड कॉम्प्लेक्सा वचून रावता तातूंत स्वता हें अशें घडपाक म्हाका स्वताक दिसता आतां संदेश बाब उलयले क्रायमान नंतरचे क्रायमाचे पयलींचे ज्यो जी गोश्ट आसा त्यो ताजेर जर लक्ष जाय खूब गोश्टी तुका लक्षांत येता आनी ताका आमकां दिसता की हांव स्वता म्हणन की आमी स्वताच कारण आसा आतां गेटेड कॉम्प्लेक्स आसा आतां प्रत्येक सोसायटीक 5 मजले 6 मजले 7 मजले खूब आसात आयज एप्साचेर तुका प्रत्येक कडेन तुका ऑर्डर फूड्स हांव नांव घेना कोणाची खंयच्या हाची पूण दीसभर चालूच असतात डिलिव्हरी ती डिलिव्हरी चालू आसता पळय हांव काल एकट्या कडेन उलयतालो तो मला आपल्या दिसा 4-5 पार्सल लागतातच आनी कोण म्हणटा आनी चालूच आसता तातूंतल्यान दिसांतल्यान एका सोसायटीक 50-60 जाण लोक आनी केन्ना ते रेकी करतात केन्ना वचून पळयतात केन्ना आतां हांव कोणाचेर आरोप करना खंयच्या हाचेर हें पूण ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरूंक जाय आमी आज एका कावंटरार सकल हांव स्वता एका सोसायटीर रावता एक कावंटर भायर करचो तांकां सांगचें बाबा हांगा दवर हांगा करया तो सगळ्यांचो विरोध ना आमकां दारांक जाय आमकां कितें आसा म्हणलें घरांत जाय पूण हे मनीस RPA मदल्यार गेल्लो मनीस परतो सकाळी येतना कितें करता कितें रेकी करता कितें पळयता कितें हें करता हें कोणाची नजर आसता कॅमेरे खूब आसात कॅमेरे तांकांय आतां जे हे लोक आसा पळय ते ताज्या फुडें वचून काम करतात कॅमेरा खंय आसा सिस्टमॅटिकली काम करतात आनी आज जें कारण आसा ही जी ताजे फाटल्यान म्हाका मूळ कारण हेंच दिसता की आमी तांचे कडेन दुर्लक्ष करतात व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट सिद्धार्थ बाब दोन्ही मुद्द्यांचे सांगा म्हाका एक इन्व्हेस्टिगेशनाच्या बाबतींतल्यान आमचो ओवर रिलायन्स ऑन टॅक्नॉलॉजी म्हणटा हांव तुका कारण संदेश बाब बी अशें काळांतल्यान येता जेन्ना टॅक्नॉलॉजी कांयच नाशिल्ली ती येवन तांणी टॅक्नॉलॉजी वापर करूनय केसी डिटेक्ट केल्यात म्हाका तांचें मत हाचेर जाणून घेवपाक जाय पण तुमकां एज अ लॉयर तुमी दोन्ही बाजू पळयल्यात यू हॅव पोक्ड होल्स ऑल्सो इन द पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन एंड यू आर डिफेंडेड ऑल्सो पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन हो ओवर रिलायन्स ऑन टॅक्नॉलॉजी जो आसा चोरांनी टॅक्नॉलॉजी वापरपाक बंद केली जाल्यार काळखा शेणिल्ल्या भशेन जाता काय कितें नो इट विल नेवर हॅपन सी समाज जसो प्रोग्रेस करता पळय त्या प्रमाणे चोरांची काम करपाची म्हणजे आपली कृत्य करपाची हें बदलतली नाव
आता पहिली गोष्ट म्हणजे पहिली CCTV कॅमेरा नाशिल्ले, सो कोणाचे ते चित्र काडचे पडटाले, कोण येवन सांगता अमक्या तरेन दिसतालो तमक्या तरेन दिसतालो, इट इज टू टेक लॉंग टायम. टुडे CCTV कॅमेराचेर तो दिसता, त्याची गाडयो आयल्या, तो बाकी कडेन रस्त्यार CCTV कॅमेरा, तो चोरी जरी केली तेणी किंवा डेकॉयटी जरी केली गाडी घेवन पळून वतलो तो, सो त्याच्या उपरांत त्याचे खंय फिंगर प्रिंट्स मेळपाक शकता. सो ओवर देर इज नथींग लायक ओवर. इनफॅक्ट म्हजें तर मत आसा की आनीक चड जावपाक जाय. द टेक्नॉलॉजी कॅनॉट डीच यू एज मच एज ह्युमन एरर कॅन डीच यू. करेक्ट. सो चोरांनी वापरपाची बंद केली म्हणून पुलिसांनी वापरपाची बंद करपाची If your investigation only revolves around technology, then there is a problem. No, it does not revolve only against scientific investigation or technological investigation. Of course, human beings are involved. स्वतःचे त्यांचे एक्सपिरियन्स इतले वर्स, नथिंग कॅन सबस्टिट्यूट एक्सपिरियन्स. टेक्नॉलॉजी तूं कितली वापरशीत, कंप्युटर कितलोय वापरशीत, पूण ज्यांनी फिल्डांत 25 वर्सां काम केलां पळय, ताका जे एक्सपर्ट जे ताका पळयल्या बरोबर कळटा पळय कशा तरेन काम जालां आसतलें, तो कशा तरी पळोवन गेला आसतलो, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपिरियन्स ताका धरपाक जाय जाल्यार कसो ट्रॅप लावपाक जाय, हे जे ते एक्सपिरियन्स्ड पुलीस ऑफिसराचे जे जी कितें तकली आसा हें आसा पळय, दॅट इज ऑलवेज देर. बट टेक्नॉलॉजी इज द की. टेक्नॉलॉजी इज की in solving cases which are very complicated, which otherwise, let us assume that there were no human beings, there are no eyewitnesses, how difficult it is. No, I am not saying don't use technology. I am saying together human and ground intelligence is equally important. Yes, it is far more important or equally more important. Yeah. आता merely आता main question appears to be that let us assume that आता पोलिसाचो जर चोराचो जर मोबाईल नंबर मेळ्ळो तुका जाल्यार नेटवर्काचेर कळटा. आता त्यांनी जर मोबाईल व्हेलो ना जाल्यार कितें करचें. बट that is not the only way of investigating crimes. Correct. There are so many other things. आज आमचो ओव्हर डिपेंडन्स जालें का म्हणटा. No, not at all. In fact, माझे तर मत आसा की चड डिपेंडन्स जावपाक जाय आणि वी हॅव टू गो अ स्टेप अहेड आणि कितें सोल्युशन फायंड आउट करपाक जाय तेही करपाक जाय. येस. हांव संदेश तुम्ही दोन्ही तरेची काळ पळयला. तुम्ही टेक्नॉलॉजी नासतनाय चोराक धरल्यात आणि तुम्ही टेक्नॉलॉजी आसतनाय चोराक धरल्या. आज आमची जे नवीन पुलीस आसात, नवीन ब्लड तुगे पुलीस फोर्सा भितर आयला, तांची टेक्नॉलॉजीचे ओव्हर डिपेंडन्स आनी ग्राउंड इंटेलिजन्साचेर कमी डिपेंडन्स अशी परिस्थिती जाल्या. आज जे नवीन पुलीस ऑफिसर जे आसा हय ते कट कॉपी पेस्ट आनी तेंचे ओव्हर डिपेंडन्स तूं टॅक्नॉलॉजीचेर जालो आनी टॅक्नॉलॉजीन तुका एकाचो आरोपी धरून मेळ्ळो जाल्यार कोर्टान तेजो कांयच तुका फायदो जावचो ना, धरपा पुरतो जातलो. हय कन्विक्शना खातीर जावचो ना. बेजीक जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा, बेजीक जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तें आमकां इन्व्हेस्टिगेशन सारकें कोण शिकयता? ट्रेनिंग सेंटर शिकयना. आमी जेन्ना विटनेस बॉक्सान उबे रावता आनी एक टॉप क्रिमिनल जेन्ना आमकां धुता बरें तेन्ना आमी एक गोश्ट शिकता. इन्व्हेस्टिगेशन म्हटल्यार तें कितें ती बाय एक्सपिरियन्स. आतां तूं पळयशी जाल्यार 4-4, 5-5, 6 वर्सांनी लोक PI जाले आनी ते इन्चार्ज म्हणून खंय खंय बसलेले आसा. ताका कितें एक्सपिरियन्स आसतलें इन्व्हेस्टिगेशनाचें? इन्व्हेस्टिगेशन तूं म्हणटा जेन्ना टॅक्नॉलॉजी, हांव तुका एक गोश्ट सांगता. एक 2-4 वर्सां पयलीं हांव पेडणे PI आसतना एक व्हडली प्रॉब्लेम जालो, चोरी जाली, डायमंड बी कितें व्हेले तेंच्यांनी आनी तो गेलो. तो वतना मागीर तेणें वतना तेजो मोबायल आमच्या हातीक सांबाळ्ळो, पूण तो पळोवन गेलो. काही कारणान तो पळोवन गेलो जाल्यार आमचे कडेन तो एकूच क्ल्यू आसलेलो आनी आमी कंटिन्युअस मॉनिटर करताले. आनी ते कंटिन्युअस मॉनिटर केल्या नंतर आमकां एक 3 म्हयन्यांनी कळ्ळें तो परतो गोंयांत येयला म्हणून आनी वेर्ना रावता म्हणून. जाल्यार आमची ती केस सॉल्व करपाक लागून आमी ट्रॅक करीत 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 ताका मडगांव रेल्वे स्टेशना पर्यंत पावले आनी तेज्या फुडें कांयच ना ट्रॅक, मोबायल बंद. आतां मोबायल बंद जाल्या उपरांत आमी खुबशे त्रास काडून हें करून केलें जाल्यार आमकां कांय कळना. आमी ताका मडगांवूच सोदता. पण मागीर आमी आमची आनी मातशी थोडी तकली वापरल्या नंतर आमी हॉटेल चॅकींग केलें ते सायडीचें, कित्याक थंयच मेळटा लोकेशन. जाल्यार एका रुमान आमकां जो सस्पेक्ट आसलो त्या एरियेचो एक मनीस आमकां सांबाळ्ळो. ताका इन्व्हेस्टिगेशन केल्या नंतर कळ्ळें ह्या चोरान मोबायल तेजे कडेन दवरला आनी स्कुटर घेवन खंय तरी गेला चोरयेक. आमी ताका ट्रॅक करून रावले. सकाळी फुडें फातोडेर तो येयलो, ताका धरून हाडलो आनी दुसरे दिसा कळ्ळें तो काणकोणा करून गेलो आनी थंयसर एका फॉरेनराचेर रेप केलो तेणी. म्हळ्यार बरोबर आमच्यो 2 केसी विदावट टॅक्नॉलॉजी डिटेक्ट जाल्यो. कित्याक जाल्यो? जाल्यार ताका हार्डवर्क आसलें, ताका पेशन्स आसलेले आनी आमकां एक चॅलेंज कशी आसली, हाका आमी कसो तरी धरपाक जाय. आतां तेजो मोबायल बंद पडला म्हणून
परते येयलेले खंय सोदपाचो काय म्हणून सोदपाक जाल्यार हें केन्ना घडलें हांव स्वता PI आसून फिल्डान वचून आमी रातभर त्या प्लॅटफॉर्माचेर रावले हांव तेच म्हणटा लीड केलें इन्व्हेस्टिगेशन तूं जर लिडर सारको ना लिडराकूच जर कांय खबर ना हय. तो दुसऱ्याचेर डिपेंड आसात जाल्यार फक्त टॉवर लोकेशन आनी मोबायलान कांय जावचें ना तेच म्हणटा आज तुमकां हें दिसता की आमची जी नवीन पिळगी जी आयल्या तांचो हो ओवर डिपेंडन्सवर तांगे सुरवातच घडये अशी जाली आसतली की टॅक्नॉलॉजी वेल्यान तुगेले क्रायम सॉल्व जाता आनी सडनली जेन्ना आतां गोंयाक ही जी गँग आयली ती इतली हुशार गँग ते फक्त तुगेले मास्क आनी हें घालनात मंकी कॅप्स घालनात ताजे वेल्यान हेल्मेट घालतात म्हळ्यार तुका कांयच कळपाक जायना तुगे चुकून सुद्दां आनी AI वापरून सुद्दां तूं तांगे तोंडाचो नकाशे काडपाक शकना इतली ते डिफिकल्ट करून उडयता टॅक्नॉलॉजी वापरनात मोबायल वापरनात वेल स्टडीड वेल सामके प्रॉपर सारखे असली चोराक धरप संदेश बाब कितले कठीण ना आय एम आस्किंग यू दॅट बिफोर आय गो टू वामन बाब कितले कठीण असल्याक ना धरप प्रत्येक इन्व्हेस्टिगेशन हे जे डेड अशें आसता ब्लायंड केसी आसता त्यो डिफिकल्टूच आसता आनी सॉल्व केल्या नंतर मागीर तुका दिसता त्यो व्हेरी इजी म्हणून कित्याक तितूंतल्यान जितले प्रयत्न केल्लेले आसता कशे डिफिकल्टी आसा रात दीस एकठांय करून कशे केल्ले ते आमी कोणाक सांगूंक शकना तर डिफिकल्ट अशें कांयच ना जेन्ना तूं एज अ प्रोफेशनल येयलो पुलीस डिपार्टमेंटान जाल्यार तुजी जबाबदारी प्रत्येक केस सॉल्व करपाची प्रिव्हेंट करपाची आतां जातली तशी ना पूण प्रयत्न संपूर्ण जावपाक जाय म्हाका सुद्दां 2 डेकॉयटी जाल्यो पयले एक दिवन तेजे सुद्दां म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे पुलिसा कडेन सगळे रिकॉर्ड आहा खंय गेल्या कशें गेल्या इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट आसा फक्त आमचें जाता कितें बॉक्सिंग रिंगान जसो एकल्याक धरून बडयता ढा करून आनी तो कांयच उलयना त्या भशेन गोवा पुलिसीची परिस्थिती जाला आमचो कोण PRO ना सांगपाक आमकां डिफेंड करपाक की आमी कितें बेस्ट PR संदेश बाबीज तांकां धरून हाडले हें दाखोवप न्ही ताच्या की बरो PR आहा तो PR जातलो केन्ना धरून हाडटले तेन्ना पण तेच्या नंतर तुमी जशें आतां म्हटलें पॅनलान 6 म्हयने जाले आमकां कळना कितें जालां तें बरोबर जाल्यार हें कितें घडलां हें पुलीस हे लोकां मुखार पावपा जाय त्या म्हणटा खातीर बरो हुशार PR करपी मनीस आसून तुमकां वामन बाब ही गजाल पडटा की नवीन पिळगी जी आसा थंय जे ग्राउंड इन्व्हेस्टिगेशनाची गरज आसा ताणी म्हळ्यार एक मेर ताणें सांगलें की आमी खूब काम करतात पूण ते जशी लोकां म्हऱ्या पावना म्हणून ताणें सगळीं सांगलें लास्टाक मातशी पुलिसेक डिफेंडूय केलें संदेश बाबान तुमकां दिसता म्हाका दिसना कितें सांगा आतां म्हजे हेच्या प्रमाणे अंदाजा प्रमाणे आज जे पोलीस आसा पळय ते टॅक्नॉलॉजीचेर ओवर डिपेंडंट आसा ते तुका म्हणजे पयलीं जशें पळय पयलींच्या काळाक एक अंदाज आसतालो की बाबा पूण आज जशे ते क्रायम करपी तितलेच सुदारल्या तांकांय खबर आसा हे टॅक्नॉलॉजी करून करून खंयच्या मार्गान येतले आनी खंय वतले ते पण आज 70-80% पोलीस पळय आसा ते सामके टॅक्नॉलॉजीचेरच डिपेंडंट आसात आनी शक्यतो नाल्यार ते पेट्रोलिंग गस्त घालपाची बाकीचे करपाची हे सगळें ते विसरल्या त्या हातूंतल्यान तुका खूब गोश्टी घडूं येता आशिल्ल्यो आनी आराम क्रायम जावपाक प्रत्येक जण स्टडी करून येता म्हणजे व्यवस्थित स्टडी करून ऑब्वियसली तो क्रिमिनल जो आसा तो चड स्टडी करून येता सामको म्हणजे आतां पडची तुमी वास्कोची पळयला तो अर्थात ताणें ती रेकी केल्ली आसतली ताका खबर आहा त्या घरान पयशे प्रत्येक कडेचे तुमी हें पळया वास्को पळया सरप्रायझिंग पार्ट इन ऑल थ्री वास्को पळया दोनापावल पळया पयशे खंय आसात म्हापशे पळया ते सगळें खबर आशिल्लें खंय पळयात प्रत्येकान घरान आसतलो कितें तरी ऐवज आसतलो आनी तांची खंयच निराशा तशी जावं ना म्हणजे तांकां हातांक तें मेळ्ळां म्हणजे तांणी प्रत्येक ताजो अंदाज केला सता जसो बाबा सकल आयस्क्रीमाचो पार्लर स्पर ऑफ द मोमेंट गजाली न्ही ह्यो हय ना पर ऑफ मोमेंट नक्कीच न्ही म्हाका ह्या सिद्धार्थ बाब एक गजाल सांगात हाव डिफिकल्ट इज इट टू क्रॅक दीस केस नाव लेट्स गिव आय एम युजिंग दीज वर्ड्स बेनिफिट ऑफ डाउट टू पुलीस बिकॉज दीज लूक लायक व्हेरी प्रोफेशनल गँग्स हे असली न्ही की तुगेले आयले चोरी केले खंय तरी गेले मागीर परत पोट भरपा खातीर परत चोरी करपाक लागले असली न्ही दीज लुक्स लायक हार्डकोर प्रोफेशनल गँग्स How difficult is it to crack these cases? It's not easy, but that doesn't mean that police lack infrastructure, expertise, technology to crack this case. ह्याच्या पयली ह्याच्या परस कठीण सुद्धा केसी पुलिसांनी बऱ्या तरेन क्रॅक केल्ल्यो आसात. I still have a trust in police, Goa police, any police for that matter, that a case like this is not a politically motivated where police will. No, here IGP herself said that I am taking this personally and as a challenge. So therefore here it is in the interest of people also. There is no need for unnecessarily question the
the working of a police or look at them with suspicion. This is not a politically motivated or a botched up case. Absolutely. Here intentions are there. Only thing, since it is done very thorough, professional and with proper planning, it will require equal kind of a serious investigation, professional investigation, thorough investigation, dedicated investigation, and with use of, as they say, a lot of expertise also, taking help of whatever those who are not in police officer, who are experts of the subject. Of course, technology. वो CCTV चेर खंय गाडी वता असताना दिसता आणि कितें दिसता. Use technology. I'm not saying don't use technology. Use technology. A combination of but don't everything. only use technology. Nobody see it's like saying don't only take calculator and answer your exam. अशें जायना केन्ना. Take only ChatGPT अशें जायना. ChatGPT will not solve your problem. तुका अभ्यास हो करचोच पडटलो. तसो पुलीस ऑफिसर, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर त्यांनी जितले कितें फिल्डाचेर काम केलां, 10 वर्सां पयलीं खंयची केस त्याची करता आसतना कितें मिस्टेक सुद्दां केल्ली आसतली, नाव इट वील कम टू हीज हेड, अरे बाबा आपणे तेन्ना ती मिस्टेक केल्या, आतां करपाक जायना. सो दॅट इज ऑलवेज देर. हीज एक्सपिरियन्स, हीज हेल्प, हीज टीम, एवरीथिंग, डेडिकेशन, एवरीथिंग इज देर, गायडन्स. हांव फायनल रावंडाचे येताच म्हाका संदेश तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. डू यू थिंक, कारण आतां ह्यो 3 वेगवेगळे पुलीस स्टेशनाचे 3 वेगवेगळ्या सिटींतल्यो आनी 3 वेगवेगळ्या सब डिव्हिजनांतली केसी आतां, तुमकां दिसता बिकॉज ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ दीस केसीस अँड कायंड ऑफ पॅनीक दीज केसीस हॅव क्रिएटेड, एक स्पेशल टास्क फोर्स बी फॉर्म करून डेडिकेटेड हाजो पाठपुरावो जावपा जाय? संदेश बाब, कशी आसता, एक खंयची व्हडली केस जाली त्या नंतर कशें घडटा पुलीस डिपार्टमेंटान की तुवें टीम सुद्दां डेडिकेटेड केली ना जाल्यार हायेस्ट रँक ऑफिसर बसून सगळें मॉनिटर करता. दुसऱ्या पुलीस अशें न्हू की जर म्हापसा केस जाल्यार फक्त म्हापसा PI करतलो म्हणून. बरोबर. ताका एंटायर डिस्ट्रिक्ट, एटलिस्ट डिस्ट्रिक्ट, सब डिव्हिजन नाल्यार डिस्ट्रिक्टाचे पुलीस एकठांय जाता आनी ताका क्रायम ब्रांच जॉयन जाता आनी सगळे कडल्यान हें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता. पण हांवें जशें आतां म्हटल्या कारणान आमी तें भायर कोणाक सांगिना, कित्याक ते परत गजाली सांगच्योय न्ही, कारण कितें सगळ्योच गजाली चोराकय कळपाक लागतल्यो. स्पेशल टीम केलेले, एक त्या स्पेशल टीमीन तूं 4 लोक घालतले, पण एकदां आख्खे गोवा पुलीस एकठांय येता ह्यो केसी सॉल्व करपाक लागून. ह्यान पयलीं थोड्या वर्सां पयलीं अशीच जाताल्यो. तितून मागीर स्टुअर्टपुरम म्हणून एक गँग आसले सावथ इंडियाचे, स्टुअर्टपुरम. तितूंतले मागीर वचून आमी थंय इन्व्हेस्टिगेशन तांकां आयडेंटिफाय केलें कशें जातालें. तेज्या नंतर आनीक एक गँग येवपाक लागलें, अश्योच जावपाक लागले. मडगांव हांव आसतना आमी तांकां ट्रॅक केले आनी ट्रॅक करून ते सादारण आमी स्पेशल टीम सुद्दां धाडले. आमी ट्रॅक करून करून ते लास्टाक नागालँड आनी मणिपुरान घुसले आनी थंय मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां धरून हाडपाक. कांय कालांतरान परते ते येयले आनी बेंगलोर सांबाळले, ताका आमी परते हाडले. अशें न्हू, पूण कशें जाता, हो टायम गेल्या नंतर जें पुलीस काम केलें, पुलिसूय कांय सारकें तें सांगिना, लोकांक कांय कळना, त्यो केसी डिटेक्ट जाल्ले. इंटेन्सिटी कमी जाल्ली. हय, इंटेन्सिटी. त्या खातीर जेन्ना इंटेन्सिटी खूब आसता तेन्ना पुलिसेनूय ब्रीफ करपाक जाय की बाबा लोकांक पयली गोश्ट म्हणल्यार एश्युरन्स वचपाक जाय लोकांक की बाबा तुमी कांय भिवपाची गरज ना, पुलीस सारके सतर्क आसा. ही एक अशी काम चल्लां तरी एश्युरन्स आसपाक हय. आनी आमचे प्रेझन्स, आतां तुमी म्हणटा कशें वामन बाबान सांगलें, ती गस्त घालपाची, नाकाबंदी घालपाची, ही गस्त चालू आसा. नाकाबंदीचो तूं म्हणशी जाल्यार नाकाबंदी, आतां ह्यो गोश्टी घडटा ज्यो डेकॉयटी, रॉबरी पडटा, खंय पडटा? विलेजींनी एकूय पडना, मेजर सिटींनी पडटा त्यो. आतां आमचे 77% लोक आसा पळय गोंयचे, ते सारके अर्बन एरियेन रावता आनी बाकीचे 22-23% जे आसा पळय ते रुरल एरिया. ते रुरलाक टार्गेट करिना. कित्याक रुरलान कशें आसता, विलेजीन एक मनीस सुद्दां भायलो येयलो टक्कर कळटा, लोक वळखता हो भायलो मनीस म्हणून. आतां तूं एग्जाम्पल घे, ही नाकाबंदी म्हणून एक चलताली ती आउटडेटेड जाल्लेली आसा. पयलीं कशें आसतालें, रातचे 8-9 जाले म्हणून सगळे न्हिदले आनी रातचे नाकाबंदी कोण सांबाळटाले आमकां, कोण एका कंपनीन कामाक वयता ते, आनी कोण, किंवा ते असोच कोण तरी लफडीबाज आसा तो. आतां कशें जाला, तूं नाकाबंदी लायशी, एक एग्जाम्पल घे, तूं जर नाकाबंदी लायली, सालिगांव जंक्शनार तुवें नाकाबंदी लायली किंवा सांता मोनिकाक लायली, प्रत्येकाक हाडून जर तूं चॅक करतलो 1 किलोमिटर पर्यंत लायन लागतली. लोक गाय मारूंक लागले, पुलिसांक आनी काम धंदो ना, आमकां कित्याक आडयता. ही नाकाबंदीची पद्दत. किंवा जो खरोच चोर आसा पळय ताका आनीक वाटो खबर आहा, तेच नाकाबंदीतल्यान येवपाची ताका गरज ना. नाकाबंदीचे त्रास कोणाक? तुम्ही म्हणटात पुलिसेची टॅक्नीक सुद्दां आज इवॉल्व जावपाची गरज आसा म्हणून. एकदम गरज आसा. आनी हेजी जाल्याय बी, पण ही जी ब्रिटीश टायमा वयली पुलिसींग आहा, ही नाकाबंदी बी आतां युजलेस. हय,
ह्यो गजाली म्हणटा तुमी मॉडर्न जावपाक जाय, इवॉल्व जावपाक जाय. जाल्या पण आमचो कशें आसता थोडी तुका आमची जी मायंडसेट आसा कितें जालेलें आमचे दोन गोश्टी आसता पळय. एक आसता एका म्हणटा रिएक्शन आनी एका म्हणटा रिस्पॉन्स. आमी कितें करता जे पब्लीक आहा ते रिएक्शन दिता, आमी रिस्पॉन्स दिवपाक जाय. रिस्पॉन्स दिवन आमी ते घडोवन हाडपाक जाय. लोक जेन्ना तुजेर प्रत्येक जाण म्हणटा आज कशें आहा पुलीस सोडून सगळेच एक्सपर्ट जाले इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. कोण एक व्हिडिओ काडटलो आनी तो सांगलो अशें करपाची गरज जाली, तशें करपाची गरज, अशें करूंक जाय. म्हणजे लास्टाक अशें दिसून येता की आमकांच इन्व्हेस्टिगेशन कळना आनी लोकूच आमकां शिकयता. सगळ्या जगाक कळटा. हय, सगळ्या जगाक ताकाच खबर आसा. ह्या देशांत तुगेली बॅटिंग सुद्दां शिकयला सगळें त्या भशेन जेन्ना आमी करता तेन्ना थोड्योश्यो गोश्टी आसा पळय ज्यो नाकाबंदी म्हटले. नाकाबंदीचो कसो आसता सडनली जाली जाल्यार ताका नाकाबंदी म्हणटा. जर ऑफेन्स जालो म्हणून कळ्ळो आनी लोक पळयटा तेन्ना नाकाबंदी जावपाक जाय. रेग्युलरली डेली जर नाकाबंदी जाली, आतां वामन बाबान कशें म्हटलें नाका ना, नाका ना, डेली नाका जाल्यार ताजो कसलो व्हॅल्यू आसा? डेली नाका लायलो तेका जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्नाच त्या गोल्डन आवरा भितर जर जाली तेन्ना फायदो. नाल्यार रुटीनांतल्या लोकांकूय कळटा हांगा नाकाबंदी आसा म्हणून थंयच्यानय ना. वामन बाब सांगा, तुमकां दिसता संदेश बाबान सांगलें तशें ऑलरेडी कलेक्टीव काम जाता तें बरें काय एक स्पेशल टास्क फोर्स करचो? ना स्पेशल टास्क फोर्स जावपाकूच जाय, आसूंकूच जाय. आतां नाकाबंदी बद्दल ताणें उलयलें. हांव ताळगांवचे किंवा पणजेचे किंवा हांचे हाका म्हणत ना. क्रायम करून जेन्ना मनीस भुरगो हे खंयचे ते हे क्रिमिनल धांवतात, तो खंयच्यान धांवतात, गोंयच्यान धांवप खंयच्यान शक्य आसा? तर रेल्वे, कोंकण रेल्वे, ह्या वटेन खंयची गाडी, ह्या वटेन ते. सो ते पर्टिक्युलर मार्ग जर हाडिल्ले जायत. तुका आतां वास्कोचो हें तो गेलो खंय आसतलो, गेलो खंय गेल्यार रेल्वेंतल्यान भायर सरलो आसतलो आनी ताका वाटो ना न्ही. एक 2-3 अशे पॉयंट तर आसूंकूच जाय की त्या सिटींतल्यान तो भायर वतना हांगा अशें पणजे सिटीक हाका नाकाबंदी करून ताका उपयोग ना ते हांव मान्य करता. पण ही परिस्थिती आज आसूं जाय. गोंयांक हें आनी शेवटी पर्यटक येता गोंयांक. हांव म्हणटा कितें, गोंयांक आज आमचें पळय गोंयांक कितें ना, गोंयांक आमी प्रत्येक बाबतींत मायग्रंटाचेर अवलंबून आसा. गोंयांक आज मिनी कर्नाटक आसा, गोंयांत आज मिनी नेपाळ आसा, गोंयांत आज मिनी बिहार आसा. अशे परिस्थितींत जे भायले मायग्रंट येता तांकां कशें रोखप आनी तांचेर कशें वॉच दवरप, दीस इज इम्पॉर्टंट. कित्याक आज अनेक म्हणजे सर्वीस प्रत्येक बिल्डिंगेक, प्रत्येक इमारतीक, प्रत्येक सोसायटीक लोक पावता. तांचेर वॉच कसो दवरतलो हें अशें करून सगळें केल्यार क्रायम जाल्यारच आमी प्रिव्हेन्शन करपाक शकतले म्हणटा तुमी. फायनल सिद्धार्थ बाब, तुमकां कितें दिसता? एक स्पेशल टीम जाय काय संदेश बाब जसं सांगता दीस कलेक्टीव एफर्ट्स आर गुड इनफ? Before that, 1 or 2 points which I would like to bring, I will come to that. पहिली गोष्ट म्हणजे गव्हर्नमेंट, because our topic today was not just about dacoity, it's deteriorating law and order situation. तर 2-4 एक म्हणटा तो NSA गव्हर्नमेंटान जो लायला पळय, that is pointing at a good step, so that if it shows the willingness of the government to go an extra mile. Then the transfers of police immediately, because bringing right person at a place, that was also very important thing, that these two things which shows that government is seized of the matter and they are serious about it. Now let us come to nakabandi. Regular nakabandi is always good, reason being otherwise also those who want to plan such type of activities are, they have fear in the mind, Baba, this is not a easy. See, their intention is to commit dacoity. Not necessary that they have to come to Goa, where if they see such kind of exercise being conducted, chances that they will come less number of time or not come at all is high. So Nakamandi, deterrent. Yes, it is a deterrent. Okay. Why army does exercise? War चालू असता Delhi कडे, naval exercise करता, joint exercise कित्याक करता? This is to show power. So any other country who's trying to attack or trying to plan something against your country has a deterrent of this nature. So police kind of exercise, suddenly वचून check करप, bomb detection, त्यांची training, खंयच्या मॉलान वचून check करप, हे exercise पुलिसांनी हे regularly आणि सगळीकडे जाता. This is a kind, so that those who want to commit are, Baba, it's not easy to do it. हो एक गोष्ट. Of course, at the spur of moment, आता ही जेन्ना झाली पळय, तेन्ना कळ्ळें पळय, within 1 hour सगळीकडे फोन करून जर चेकिंग बिकिंग केलें न्ही, at least it comes as a अरे बाबा आमकां धरतले काय. It is possible that they may commit certain mistake which will give you a lead and you will be able to this. Now let us come to your special investigative team. I think as far as dacoity is concerned, the time has come. See, 6 महिने आम्ही पळयले न्ही,
पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता, आर वी नॉट ट्रस्टिंग पुलीस, बट रिझल्ट्स हॅव नॉट कम. सो आर वी नॉट सपोज टू ट्राय समथिंग डिफरंट. हो एक बॉलर सदां घालता ताका प्रत्येक ओव्हरीक सिक्सरी पडटात न्ही, आतां 4 पडटात न्ही ताका. आतां बॉलिंग चेंज जावपाक जायना, दुसरो बॉलर हाडुया न्ही, फास्टर नाका, आतां मिडियम स्पेस नाल्यार स्पीड डॉक्टर हाडुया, घालून गुगली न्ही ताका. सो दिस इज वॉट. सो समथिंग डिफरंट नीड्स टू बी डन. एम आय सेईंग ओनली स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ना, नवो PI हाडा थंय किंवा आनी कितें करा तुमी, गिव हिम अ प्रॉपर गायडन्स, प्रॉपर ट्रेनिंग, किंवा आनी कितें इन्व्हेस्टिगेटिव्ह मेथड्स आसा त्यो एम्प्लॉय करा तुमी. आय एम नॉट ट्राय द सेम थिंग ओव्हर एंड ओव्हर अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरंट रिझल्ट. Yes. आमच्या डिबेटाचो उद्देश खंयच असो ना की पुलिसेचे मोराल कमी जावपाक जाय. जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलें, आमचो डिटेक्शन रेट खूब बरो आहा, कन्विक्शन रेटूय तसो वाडपाक जाय. हावेवर हांगा प्रॉब्लेम असो जाला की डिटेक्शनूच जालना म्हणून म्हाका दिसता हो पॅनीक वाडपाक लागला आनी 3 सिटी भितर हे इन्सिडंट्स जाले. संदेश बाबांनी सामकें खूब स्पिरिटेड डिफेन्स मांडला आनी वस्तुस्थिती मांडल्या इन्व्हेस्टिगेशनाची. म्हाका दिसता वामन बाबान आज प्रत्येक गोंयकाराकच रिप्रेझेंट केला ह्या टेबलाचेर आनी प्रत्येक गोंयकाराक कितें दिसता, धरून हावजींग सोसायटी भितर आमी रावपी, जांकां खबर आसा की आमी कितली दिसा ऑर्डरी करतात आनी कसली करतात ते. आनी सिद्धार्थ बाबान तर सामकी टॅक्निकलिटीज सांगल्या. हातूंतल्यान आमचे दोळे उगडचे, तकलेक इल्लो चड उजवाड पडचो, हो आमचो उद्देश. आमच्याय बी पुलिसांच्याय बी. हातूंतल्यान ना आमचें मनोधैर्य खच्ची जावपाक जाय, ना पुलिसांचो मोराल कमी जावपाक जाय. आमी कितें तरी शिकचे आनी फुडें वतना चुको कमी करच्यो, इतलीच अपेक्षा. आनी एक गजाल, रिजल्ट बेगीन मेळचे. म्हाका दिसता सगळ्यांक मातशें जिवाक सू जातलें. हांव इतल्याचेर थांबतां. सिद्धार्थ बाब, संदेश बाब, वामन बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्र वाद प्रुडंट. नमस्कार.